Just imagine. हॅपी हळदी कुंकुम इष्टानो आणि जस्ट इमॅजिनान तुमचे स्वागत असा. हळदी कुंकुम हो सण बायलांचो ते जाणाव, पण धरता दादल्या खातीर न्हू. म्हाजो एक फ्रेंड आसा, नांव सांगिना, पण तो इतलो लोचट, इतलो चावट की तेंगेर कॉलनींतली बायलां हळदी कुंकुमाक सुद्दां येना ताच्या भंयान. तो फ्रेंड घरा आसत जाल्यार बायलां पांय धरिना, पयशानूच बाय बाय टाटा करता. आतां तुमी म्हणटले की वायनां बी ती मागीर कशी धाडटा एकामेकाक. कुरियर सर्वीस कित्याक आसा, ते कुरियर करून हेका धाडटा आनी मागीर हेजी बायल कुरियर करून तेंकां धाडटा, पण घरा कडेन येयना. गोंयच्या एसेंब्लीचें विंटर सेशन 28 जानेवारीक स्टार्ट जाता आनी सगळ्या आमदारांनी कसके जमके तयारी केल्या खंय. आमदारांची तयारी म्हटल्यार तेंच्यांनी सप्लिमेंटरी डिमांड्स पयलींच घालून दवरल्यात. जॅकेट्स, मफलर्स, कानटोपयो, ग्लोव्ज, ब्लॅक रम, चिकन, कॉफी, इन बिटवीन मसाज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कोण म्हणपा लागलो ओपोजिशन पार्टीचे खंय MLA एसेंब्ली सेशन बॉयकॉट करतले ह्या फावटी. कारण खंय ते ऑलरेडी इतले थंड जाल्लेले आसा ओपोजिशन बेंचीस की विंटर सेशनान एसीन आनीक मागीर तेंचो आयस जायत जाल्या म्हणून खंय. Just imagine. वेल आयरिश रॉड्रिक्स वन्स अगेन इन न्यूज. आयरिश रॉड्रिक्सान लॉर्ड जिससाचो एक पिक्चर फेसबुकार अपलोड केलो. तो आमकां सगळ्यांक खबर आसा, तें हांव उलयना. पण आतां BJP, NCP, NGO, CEC, सुबोध कंटक, मिकी पाशेको, आर्च बिशप, बाबूश मोन्सेरात आनी एक डझन भर लोक सगळ्यांनी मागला की ह्या फुडें आयरिश रॉड्रिक्साचें नांव आयरिश काडून हायरिस्क रॉड्रिक्स दवरचें. जेन्ना सगळे आयरिश रॉड्रिक्साचेर खळवळ्या आनी ताचेर आरोप करपाक लागल्या तेन्ना एकटोच मनीस आयरिश रॉड्रिक्साच्या फावरार ताका सपोर्ट करपाक उतरलो, तो म्हळ्यार सुबोध केरकर. कितें लिंक इश्टानो. दिगंबर कामत एका सुवाळ्याक हजर आशिल्ले. सुवाळो आसलो गार्बेज ट्रिटमेंट आनी कचरो समस्या हाचेर एक पुस्तक प्रकाशन. मिडिया आनी लोकांच्यान सदांच पळपी दिगंबर कामतीन थंय उलयतना एका परस एक अश्यो खुबश्यो गजाली मान्य केल्यो, एक्सेप्ट केल्यो तेणें. कांय गजाली आपुणून मान्य केल्यो विचारिनासतनाच. फंक्शन सोंपतकूच म्हाका अशें दिसलें की देवा, हें फंक्शन मायनिंगाचेर कित्याक आसूंक नासलें, कचऱ्याचेर कित्याक मायनिंगाचेर आसूंक जाय आसलें. पळया, डस्टबीन म्युनिसिपालिटीन फाल्यां सगळ्यांत बरी डस्टबिन्स प्रोवायड केली, सिस्टीम बरी केली, पूण रातचे बाल्कनीत येवन पोटले करून भायर मारपाचें कोण थांबयतलो? म्हणजे कोण हांव करता अशें? तूं म्हाज्या कडेन कित्याक पोवन उलयता परत? तूं म्हाजे बेश्टे आरोप घालनाका कितें भर सभेन. हांव वेट गार्बेज आनी ड्राय गार्बेज सारके बेस बरें व्हरून डस्टबिनान उडयता. कोण पोटले मारता? हांव मारिना रे. कोण मारता रे पोटल्यो? हांव मारिना रे पोटल्यो. बाल्कनीसून कोण कचऱ्याचे पोटले मारता? हांव मारिना रे. ते शेजारी बी मारता जाल्यार नांव सांग मरे शेजाऱ्यांचें. हांव सोमती कमिटी बसोवया मरे. कळ्ळें? रातचे 11 वरांची जेन्ना बाल्कनीन येवन पळय सायडीन पळोवन हांव पोटली करतलो आनी भायर मारतलो रस्त्याचेर. हेका म्हणटा मारप. पोटल्यो बाल्कनीनसून भायर. पर्रीकर सरकारा आड निशेध व्यक्त करपाचो मडगांवच्या आमदाराचो ही वेगळी स्टायल न्हू मू. पळोवया. म्हाका म्हज्या घरा फाटल्यान कांयच नाका किंवा म्हज्या घरा मुखार नाका. म्हाका इलेक्ट्रिसिटी जाय, पूण म्हाका ट्रान्सफॉर्मर दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टीन जाय. म्हाका सगळें गार्बेज ट्रिटमेंट जाय, पूण तो दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टीन जाय. अरे पुरो कितें आयज कितें वर्ल्ड म्हाज्यो चुको हांव मान्य करता दीस बी असो ना न्ही. वर्ल्ड म्हाज्यो चुको हांव मान्य करता. सगळे फायली भायर काडटा कितें आनी क्लियर करता. आतां डॅमेज कंट्रोल कर जे तूं करतालो. आतां तूं CM स्वता CM आसतना तुवें कितें बरें केल्लें तें सांग आतां ऑडियन्साक. सगळें बरें केलें, पयशे कितले घाले. हेका आडया कुठे थारया. हेच्या गाडयेचो ब्रेक फेल जाला, कोणाक व्हरून ठोकीत, कोणाक व्हरून मारीत. हेका आडयात. हेका दुसऱ्या फावटा पळयतल्यार हांव येवचो ना. पयलींच सांगता. आयोजक दुसऱ्या फावट असो करतलो बेला हांव सभेक ना. पयलींच सांगता हांव येवचो ना. Just imagine. इश्टानो, भाजपाचे जनसंपर्क अभियान 15 तारखेक जाले. CM पर्रीकराच्या मनान कितें आयलें कोण जाणा. ताणें आदल्या दिसा आपल्या ऑफिसान एक शक्ती प्रदर्शन आयोजित करपाचें थारायलें. आले CMच्या मना तेथे कोणाचे चालेना, तेथे काब्रालाची चालेना, तेथे महादेवाची चालेना. पळया कितें जालें तें.
पार्टीचे सभासद कमी प्रमाणात जमा झाले अशें समजू नाका. जितलो लोक ह्या रुमान हजर आसा तितलो लोक विजय सरदेसायाच्या गोंयकार फेस्ताक सुद्दां नासलो. हांगा जमिल्ल्या प्रत्येक सभासदा कडेन 10,000 लोक सभेक ओडून हाडपाची कॅपेसिटी आसा आनी ती तेंच्यांनी फाटल्या इलेक्शनाक दाखयलेली आसा. हे शक्ती प्रदर्शन परस CMाचें भक्ती प्रदर्शन जास्त दिसता न्हू. फाल्यांची हेडलायन हांव करेक्ट करतलो, मागीर पेपरार घालपाचें. मारतलो ताणूं. Just imagine. इश्टानो, BJPचो दत्तप्रसाद कामत काँग्रेसीन गेलो. BJPक सांगिनासतना गेलो, पण काय नजो BJP टीट फॉर टॅट दिवपाक सोदता सारकी. ते काँग्रेसीचो लिडर जना भंडारी हेका आपल्या पार्टीन हाडपाक सोदतात. ते बी कशे खुलेआम सांगोन. BJPन जनसंपर्क अभियान कित्याक स्टार्ट केला तर CM काँग्रेसीचो जना भंडारीक BJPन हाडूं येता. पळयता म्हणजे घेणार आहे का? पळयता म्हणजे घेना. याद दवरा केन्ना. CM फाटल्या दिसांनी एक बातमी आहे पयली प्रुडंटाचेर की हरीत लवाद म्हणून आसा पळय ग्रीन ट्रायब्युनल तेंच्यांनी 56 मायनिंग लिजीसांचे एनवायरमेंट क्लिअरन्सीस कॅन्सल केल्या. कितें फरक पडटा CM अशें करून? म्हणजे हे कशें जालां, थंडीच्या दिसांनी AC मोडला, कितें फरक पडटा? काय फरक पडना. कांयच फरक पडना. तूं आतां हांसलो. CM म्हाका हांसपाक कितें येयलें जाणा. आमी सगळ्यांनी मेळून ठरलें की तातूंत भितर काही अशें मॉडिफिकेशन करूंक जाय. CM पळय, तुमकां आतां हांसपाक येयलें म्हणजे तुमकां हांवें कितें सांगलें पळय तें मातशें पटलें. नॉर्मली तुमकां कोणाचें पटना, पण हांगा तुमकां मातशें म्हाजें पटलें. हांसता. CM हांसपा वयरसून म्हाका याद जालें, हसने से मुझे याद आया की CM अशें आयकलां आतां ह्या फुडें खंय हांसपाचेरूय तूं टॅक्स लावपाचो आसा. गोंयचे लोक खूब हांसपाक लागले. टॅक्स लाय, इनकम, हांसपाचेरूय टॅक्स अशें कितें डिक्लेअर बी केला तुवें CM? हय, आमी हातूंत डिक्लेअर केल्ली आसा न्ही बजेटान. बजेटान म्हणजे बजेटा पयलीं जाय तितले टॅक्स फ्री हांसो येता. हांसोन घे. फायदो जालो थोडो. CM तुका सांगता हांव, हांसपाचेर टॅक्स लायत न्ही प्रचंड रेवन्यू मेळटलो गव्हर्मेंटाक. कित्याक सांगू, अख्खें गोंय पळयता जस्ट इमॅजीन आनी हांस आसतात. बरें CM, हांसपाचेर टॅक्स केन्नाच्यान लागू जाता? ते आतां पासून लागू जाता. आतांसूनच लायलो सोमतो? आमकां अशें गोंयकारांक हांसोंक तरी दी आसले थोडे दीस तरी. सोमतो लायलो टॅक्स? तशें जाल्यार हांव निशेध व्यक्त करता की हांसपाचेर टॅक्स लायला त्या खातीर हांव ह्या फुडें सिरियस, आयसून हांव सिरियस मनीस. टॅक्स चुकप. पण कितें जाणा, सिरियस रावो येता, पण सिरियस रावता म्हणूनय कारवाय करत आमचेर CM. कोण कोण गोंयान सिरियस रावन टॅक्स चुकयता तेंची यादी काडून तांकां सोमतो घरा धाडटलो अशें बी म्हटलें जाल्यार आमी घरा पावले न्ही. आमी एक काम करया, तुमी सगळे रिपोर्टर्स काँग्रेस हावजीन या. हांसपाचेर टॅक्स बी म्हटल्यार आमी तांकां विचारपाक जाय. चल थंय या. शिरोडकर सर, हें चल्लां कितें गोंयान? आतां खंय सरकार हांसपाचेर टॅक्स लायता. म्हाजो एक एपिसोड पळयत न्हू जाल्यार आमच्या व्ह्युअरांचो बाबड्यांचो 1 म्हयन्याचो पगार वयतलो टॅक्सानूच. इतले ते हांसतात. ही चल्लां कितें गोंयान? लॉ एंड ऑर्डर म्हणून आनी ओपोजिशन म्हणून कितें आसा? तुगेले व्हेहिकलाचेर टॅक्स, उदकाचेर टॅक्स, लायटीचेर टॅक्स आनी हांसपाचेरूय टॅक्स. कितें चल्लां सांग. तुमी आसतना पण बेस्ट आसलें. कितें सांगा, तुमी आसतना दीस सारके बेस्ट आसले. कितें आमी टॅक्स खंयचो, आमी टॅक्सी सुद्दां पळोवंक नासली, खबर आहा? कितें तेन्ना तुमी कोणाकूच टॅक्स म्हणनासले. घे म्हणून पयसो. म्हणजे एग्जाम्पल दिवपाचें जाल्यार न्ही, तुमचे इफ्फी बी कितें इफ्फी तुमच्यो 5-5, 6-6 करोड मोडून इफ्फी करताले. आनी ह्या सरकारान फाटली इफ्फी 75 लाखान इफ्फी केल्या खंय. ही टेंडन्सी आसा पळय न्ही, इज नॉट ऑफ अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स टेंडन्सी अँड गुड इकॉनॉमिस्ट टेंडन्सी. कितें नाका आसलेलें? म्हारगाय कंट्रोल करपाक सोदता, पूल बांदपाक सोदता, डेव्हलपमेंट करपाक सोदता, एज्युकेशन सेक्टर इम्प्रूव करपाक सोदता. कितें ही टेंडन्सी बरी न्हू. आयज सार्दिनबाब आसपाक जाय आसले हांगा. म्हणजे सार्दिनबाब सद्या हांगा आसपाक जाय आसले. एक खंय ना ते मातशें पळय मरे, लायव्ह बीन मातशें मेळटा जाल्यार पळय मरे. मातशें टीव्हीर हाड मरे तांकां. भशेन प्रोजेक्ट जातलो हें हांव तुमकां आश्वासन दितां. सार्दिनबाब, सार्दिनबाब, आयचे सरकार खूब कंजूस जाला. कंजूस. तुमच्या सरकारा वेळार कितें शो आसलो पळय, कितें शो बाबा बेबी.
इफ्फी टायमार बी तुमकां याद आसा कला अकादमीन तुमी ते नवे टायल्स बी बसयल्ले पळय ची एक टायल्स 23 लाखांचो कितें रॉयल इफ्फी केल्ली तुमी ती बेस्ट. पयशे कितले पडून काम बरें जायन सारकें तुमचें सारकें बाब. पयशे कितलेय खर्च जावं काम सारकें जावपाक जाय त्या टायमार जावपाक जाय आनी मेन म्हणजे तें जावपाक जाय. कळना ह्या सरकाराक. Just imagine. पयरूच शिवोलेच्या महिला BJP मोर्चान सुदीप तामणकरा आड एक निषेध मोर्चा आयोजीत केलो. मॅटर कितें तें म्हाका पयलीं कळोंक ना पूण मागीर कळ्ळें की सुदीप तामणकरान खंय दयानंद मांद्रेकाराचेर कसलें तरी एक एलिगेशन केल्लें म्हणून. सगळीं बायलां सामकी खळवळिल्लीं. सुदीप तामणकरान पेट्यान कुत्र्यान आमच्या MLAचेर आरोप केल्लो आसा. तो पळय लुपोन रावन आरोप करता तेणी शिवोलेन येवन दाखोवचें. आमकां आतां तेजो भंय दिसोंक लागला जनतेकूय चावोंक आहा तो. तामणकरान अशें कितें एलिगेशन केलें दयानंद मांद्रेकाराचेर की तुमी इतली रागार जाल्यात. तो देव माणूस कसो MLA आसा कित्याक तेणें केन्नाच सिगरेट सोरो हातीन धरूंक ना आनी त्या पासून तो 4 फावटी आमी तेका निवडून हाडलेलो आसा. त्या पासून तेणेन आमकां दाखोवपाचें की कशें तेणेन ह्यो आरोप घातला. मॅटर असो की सुदीप तामणकरान शिवोलेच्या आमदाराचेर आरोप केला की तो सोरो पियेता आनी सिगरेट उडटा. गोंयांत जर 17 लाख पॉप्युलेशन आसा आनी तितून जर 8 लाख दादले आसात जाल्यार जवळ जवळ म्हाका दिसता 75% तरी दादले हे करता आसतले. 2-3 लाख हांवें स्कूल स्टुडंट्स धरल्या ते ओडीन अशें धरला हे सगळेच करता मरे तितून कितें. आतां आतां दयानंद मांद्रेकर आपल्या कॅबिनान बी ओडटालो सरकारी गाडयेन बीन पितालो और खंय पब्लीक प्लेसीचेर वचून फुफू जाल्यार एक रॉंग म्हणूं येता न्ही. आतां आमी येवत ताका एक झलक दाखयल्ली आहा धाकटीशी. जर हेणे आमच्या सरकारान कांय कायदो घेवंक ना आनी कांय करूंक ना जाल्यार आमी आख्खे इतली शिवोलची बायलां सगळीं तेका कोट्टे घालतालीं काळे तोंड करतालीं आख्ख्या गोंयान भोंवडयतली. ही नारी शक्ती आसा. आतां आमी फक्त तेका एक झलक दाखयल्ली आसा. महिला इतली भडकलेली आसा की आमी आतां सध्या थोडीच महिला हांगा हाडलेली आसा आनी जर तर तो प्रूव करिना तेका आनी आमी दवरची ना तोंड फोटल तेच्या वाड्यांनी बी. भरत राग शे म्हाका हे नारी नारायणी तुमचो राग पळोवन तामणकराचे खबर ना पूण हांव सारको थरकाप भियाला. तुमकां हांव नमन करता आनी चुकोन सुद्दां तुमच्या वाटेक येना केन्ना. बरें इश्टानो म्हाका एक गजाल तुमच्या वांगडा डिस्कस करूशी दिसता. व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल सिरियस तेजेर डिबेट जावपाक जाय. एक सांगूंक जाय डिबेट करपाक. आतां हे पळया आमच्या आतां म्हणजे गोंयकार ज्यो भयणी आहा पळय माता भगिनी त्यो एग्री जावच्यो ना. एक वेळ न्हू एग्रीच जावचें ना. पण अशें म्हाका सांगा जो एक मनीस सोरो पिता सिगरेट पिता अशें कितें करता जाल्यार तो वायट जालो आनी एक मनीस सामको सज्जन बरो कांयच करिना आनी तो लोकांची समाजाची ह्या देशाची पाड घालता जाल्यार तो बरो म्हणजे कितें. आमी महिला कितली आसा स्ट्रॉंग ती तेका दाखयता. आमकां दादल्यांची पासून गरज आमी महिलाच तेका कितें ती शिकयतली. तो इतलो पळय उठता न्हू खरें तेणी शक्ती आमची आजून पळोवंक ना. महिला इतली भडकलेली आसा बायलांक भिवन जसो माजराक भिवन हुनीर भिवन लिपता तसो सुदीप तामणकर खंय तरी हुनीर कसो लिपोन रावला. हो विशय चेंज करूया. हो विशयच नाका विशय चेंज. ताई माई अक्का हांवें बी केन्नाय कितें दयानंद मांद्रेकाराक केन्नाय चुकोन कितें म्हटलां जाल्यार आमची म्हाका लक्ष्मीकांत पार्सेकर समजून माफ करा. अशी सारकें भंय दिसलो म्हाका. चल एक ब्रेक घेवया एक बियर मारून येता. आनी जर तर तो प्रूव करिना तेका आनी आमी दवरची ना. ना सॉरी एक चाव मारून येता. नांव घेवपाचें ना बियरीची बी रोकडो येता हांव. फोनान म्हणपाचो आसता हांव आजकाल. Just imagine.